a lot of allegations have been made on the drug scene in Goa, and some allegations are very vague. Some allegations are just made so that आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती काडून आनी कोणाचेर तरी घालप. मातसो आमी ब्लेम गेम बंद करपाची गरज आसा आनी वी हॅव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेट दिस थिंग सॉर्टेड आउट. इरॅडिकेट ड्रग्स इज नॉट दॅट इजी वॉट वी जस्ट स्पीक. आपणे काडलो ब्लेम आनी कोणाचेर घातलो. इरॅडिकेशन ऑफ ड्रग्स, जर आमी ड्रग्स बंद करतले आमच्या गोंयांत जाल्यार तेका फर्स्ट ऑफ ऑल सिन्सियरिटी जाय पडटा आपले भितर की आपूण हें काम करतलो म्हणून. आनी तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें, वॉट इज युअर कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स इट, हाव मच यू आर गोइंग टू फॉलो अप with the Inspector General of Police, with the Home Ministry, Honorable Chief Minister, आणि जी आमची एंटी नार्कोटिक्स सेल आहा तुमचे फॉलोअप कितें आहा हें इम्पॉर्टंट आहा. एज अ पॉलिटिशियन, एज अ MLA, एज अ मिनिस्टर, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. वी नो दॅट इट इज हॅपनिंग इन गोवा आनी आमी एलिगेशनां घालीत रावता. एक टायमार म्हाका उगडास येता हांवेंनूय तशें एलिगेशनां घातलेली, पूण एलिगेशनां घालून ड्रग्स बंद जायना. यू हॅव टू वर्क टुवर्ड्स इट. पिरियडिकल रिव्यू मिटींग जो तर त्या डिपार्टमेंटाचे पुलीस इन्स्पेक्टरा कडेन घेत अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर, CMा कडेन टायम घेवंक जाय. PIक हाडूंक जाय 2-3 PI कोस्टल बेल्टाचे, तेंचे कडेन रिव्यू घेवपाक जाय तुवें कितले केसी केल्या. IGP आसपाक जाय थिंगा, SP आसपाक जाय, जाल्यार हे ड्रग्स कमी जातले. पेडलर्स आहा ते आनीक सांपडटले, जे ड्रग्स दोत्ता आनी पेडलरां कडेन दिता ते सांपडटले. आमचे सिरियसनस कितले आहा ते तेजेर आहा. एज अ MLA, एज अ मिनिस्टर आमी स्टेटमेंट केलो आनी काडले आनी ते पुलिसाचेर घातले, वो काडले आनी ते CMाचेर घातले. अशें तितून कांय जावपाचें ना. आयचो दीस तुका न्यूज पेपर ऑर हे मिडिया तुका दाखयतले की मायकल लोबोन उमको स्टेटमेंट केला आनी खंयच्या मंत्र्यान स्टेटमेंट केला आनी खंयच्या MLAन स्टेटमेंट केला. स्टेटमेंट करून कांयच जावपाचें ना. म्हाजे हिसपान वी वील हॅव टू वर्क आनी काम करतना म्हाजे हिसपान इवन चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी बसपाक जाय आनी सांगपाची गरज आहा की तूं हितून एक स्पेशल टीम कंप्रायज कर ऑफ ऑफिसर्स हू आर गोइंग टू वर्क ऑन इरॅडिकेटींग ड्रग्स इन गोवा. एक प्लॅन आसपाक जाय, 1 लॉंग इयर प्लॅन. आनी ह्या प्लॅनाचेर तुवें एवरी 20 दिसांनी पिरियडिकल रिव्यू मिटिंग्स घेवपाक जाय. जर तुका पुलिसांक कोण दिसारीना जाल्यार हें चालूच आसतलें. पुलीस तितके स्लो काम करतले. ते आपले 2 केसी करतले म्हयन्यान आनी काबार करतले, एक केस करतले की आपणे केस केली म्हणून. इफ यू रियली वॉन्ट टू सी रिजल्ट यू विल हॅव टू डू दीस.